रोड कनेक्शन प्रत्यक्ष थंय जाग्यार आसा रस्तो जाल्यार परमिशन दी, ना जाल्यार दिवं नाका. हे प्री एसेम्प्टिव्ह ओडीपी कितें आसा म्हणून ते रिजनल प्लानान 25-25 मिटरचे रस्ते दाखयता जाल्यार हांव नको. पण थंय कित्याक बिल्डराक जाय म्हणून एक्विजिशन करता PWD. इट कॅन बी व्हेरी क्लियरली फेल्ट. म्हणजे लोकांचो राग आसा पळय, लोकां बरोबर आपुणूय उबो रावचो आनी 2 तोंडान फोडची धरून इंजिनियरांची, अशें म्हाका दिसलें 2दा तरी. त्यामुळे स्पीकर सर हाजेर ताजी तक्रार आसा. हाजी पूर्ण चौकशी जावची आणि सगळी डिपार्टमेंट हातून इन्वॉल्व आसात. आणि हांव तुका एक एश्युरन्स दिता की तातूंत भितर जर तूं सारके इरेग्युलरिटी आसा जाल्यार उरलेलें कन्स्ट्रक्शन वील स्टॉप. थँक्यू. यू गिव मी डिटेल नोट, टायप कर आनी बरो नोट दी म्हाका, हांव एक्शन घेता. थँक्यू. Shri Pacheco. Question is on that. Goa Vella. Not on town planning. Goa Vella. But on town Question is on that Goa Vella plot. Okay. हांवें दुसरें तुका सांगलें कितें करपाक, तूं आकाल दी म्हाका. Serious, don't give me small thing. If there are serious matters like what honorable member Kaitu has shown, Banawali is a serious matter. Speaker sir, in आमचे पहिली म्हणजे मतदारसंघात 2 हॉटेल आहा. म्हाका फकत मंत्र्याक विचारपाक जाय, which is connected to TCP and environment also. There are 2 hotels which was earlier built. Now Speaker sir, आता सरकारान ताका पत्ते तांकां परमिशन दिला बांदपाक. ते एक सारकी येणेर बांदताय आनी एक दुसरी स्पीकर ग्राउंड प्लस 3 बांदला. सो हेचे सरकारान एक कोलवा बांदला. सरकारान काय फाटल्या सरकारान तू म्हाका बरोवन इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेसचो अर्थ असो काडचे न्ही की फाटल्या खेपा भानगडी जाल्ल्यो जाल्यार हें सरकार भानगडी कंटिन्यू करून दितले म्हणून. गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस, कंटिन्युअस प्रोसेस इज फॉर गव्हर्नन्स. That means if you give a legitimate license to anyone, that license holds good even if the government changes. कोणाक तुवें उतर दिला सरकारान फाटल्या आनी ते कायद्यान बरोबर आसा जाल्यार ते फुडें उरता, कायद्यान बरोबर ना जाल्यार बरोबर उरचें ना. कंप्लेन. Speaker sir, this question is limited to a very specific case. So I think I am not in position to answer all of it. Speaker sir, मुझे होगा लिमिटेड टू मुझे मुखत मंत्र्या बोले मांडपा दिता. बरोवन दी मरे म्हाका. Okay Speaker sir. Complain. Sir, CM just now said about that road, if it is 3 meter road, Honorable there are MLA, certain encroachments people make Honorable MLA, about listen first. If the question is regarding the Goa Vella, yes sir, it could relate to Goa Vella or anywhere about the road. Not anywhere. Not anywhere. Speaker sir, this is a very specific Speaker sir, there won't be any building or any hotel coming up because all the roads are 2.5 to 3 meters and both sides there are compound walls which are illegally built or encroached. Speaker sir, will the government consider all these roads to widen? स्पीकर सर, ज्या जाग्यार आवश्यक आसा थंयच्या लोकांक विचारून, थंयच्या पंचायतीक विचारून ओडीपीचेर किंवा हाजेर आमच्या रिजनल प्लानाचेर रस्तो रुंद जर गरज आसा जाल्यार तो रस्तो रुंद करूंक जाय. वॉट आय एम सेयिंग, I am not specifically saying that a particular road will be widened. But if required, the road has to be widened. But if the law requires road to be 8 meter, रस्तो 3 meter, तो 8 meter cannot जावचो ना. How do you permit? हॉटेलाची एवढी गर्दी येता जॅम. Town planning will not grant any permission, sir. No, I will not. First get the road done. I will not give. लोकांचे सगळे हाल करून दवरता. The one of the reason why mess is being happening is because all pre-SMT licenses has been given. Pre-SMT license कशी दिवंक शकता? रस्तो जातला रस्तो पयलीं करा. जांकां बांदपाची इच्छा आहा पळय तांच्यांनी पयशे भरचे. गव्हर्नमेंटाक जर जाय, पंचायतीक जाय, लोकांक जाय रस्तो रुंद करुया मागीर बांद. 3 मीटर रस्तो जाल्यार गाडी आयली की जॅम. हॉटेलान 100 लोक, 50 गाडी येतात, सगळो रस्तो जॅम करून उडयतात. I am issuing instruction immediately at the end of this session that no pre-SMT condition will be met. If anyone wants to construct, let him first build a road with the permission of panchayat and government. I will give that panchayat wherever it is required. Okay. हाजो अर्थ इतलो तसो की ते गोवा वेल्लाक लागू जाता ते सगळ्या गोंयाक लागू जातले. पुढला प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर.
Speaker sir, question number 5A. Speaker sir, answer is as per cycle style. Speaker sir, वो तो प्रश्न असा धनगरा अनुसूचित जमात एसटी स्टेटस मेळ्ळो ना म्हणून प्रत्येक सेशनाक हो माझो क्वेश्चन आसता. आयज सोशल वेलफेअर डिमांडाचे उलयता सुद्धा अनेक कलीग आमचे उलयले की हो धनगर समाजाचे अन्याय जाला हे सगळेच मान्य करतात. आणि सगळ्या सरकार प्रत्येक सरकाराने आपल्या वशेन प्रयत्नही केला. प्रत्येक गव्हर्नमेंटान प्रयत्न केला की धनगर गाकू वेद करून 4 समाजा भितर 3 इन्क्लूड जाले, एक उरलेलो आसा त्याका एसटी स्टेटस मेळपाकच जाय हे सगळे एक मताचे आसात. आणि शेवटचो रिपोर्ट जेन्ना जालो तो धारवाड युनिव्हर्सिटीने रिपोर्ट करून जेन्ना दिल्लो तो रिपोर्टाक सुद्धा आरजीआयन क्वारीज काढून परत धाडलात. हाजे उपरांत क्वारीज करून धाडले उपरांत गव्हर्नमेंटान फुडें कितें हेजेर केलां कितें? स्पीकर सर, खरं म्हटल्यार हो प्रश्न माननीय आमदारान ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक विचारपाक जाय आशिल्लो. मागीर बट तरी सुद्दां हांव रिप्लाय दिता ना पयलीं बजेटान हें जालां तें खबर आहा म्हणटकीर न्ही हांव माननीय आमदाराक विचारूंक सोदतां की गेले अनेक वर्सां तूं ह्या सभागृहान आसा आणि ह्या हितून भितर तुम्ही जवळ जवळ हेच विशयाचेर 18,64,500 रुपये मोडले. 2 वेळा कमिटी केल्यो. 3 वेळा हांव आनी एक गजाल विचारूंक सोदतां की महाराष्ट्र आणि गोवा हांचे भितर लग्न बिग्न जाता काय ना तूं हेजेर फावो तशें लक्ष दिलें ना. तुगे लक्ष पळय न्ही इतले वर्सां सगळें आयडीसीचेर उरलें. म्हणून हो प्रश्न जो महत्वाचो प्रश्न जो आसा ह्या प्रश्नाची इत्यंभूत म्हायती जी आसा सखोल म्हायती ही तुका आसा. तरी सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां की जो रिपोर्ट धारवाड युनिव्हर्सिटीन 25/4/2009 जो हांगा सरकाराक धाडलो परत ताजेर 8/9/2009 रोजी कॅबिनेट डिसिजन जावन ते केंद्र सरकाराक धाडपाक थारायलें. आनी मागीर 8/9/2009 तेजे नंतर 21 डिसेंबर 2009 जॉईंट सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स हेका हो रिपोर्ट धाडलो. आनी हे रिपोर्टा वरवीं तो युनिव्हर्सिटी रिपोर्ट जो आसा केंद्र सरकारान 5 पॉयंट जे आसात ते 5 पॉयंटाचे हवाला दिवन तो रिपोर्ट जो आसा तो न्हयकारलेलो आसा नाकारलेलो आसा. आनी ताजे उपरांत 2011 उपरांत विधानसभेच्यो निवडणुको आयल्यो आनी त्या निवडणुके उपरांत दुसरी निवडणूक पंचायतीची आयली आनी त्या संदर्भात मुखार काही एक जावना. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांची म्हाका रिप्लाय दिल्या ती सविस्तर सांगल्या. पूण माननीय मंत्र्यान एक लक्षात घेवपाक जाय की तुमी जे आतांच म्हणलें की हाजेर जे मेंबरांनी जितून लक्ष घालपाक जाय इतलो घातलो ना हे हांव तुमचें मानपाक तयार ना. कित्याक प्रत्येक सेशनाक जावं कितें खंयचो गव्हर्नमेंट आसूं प्रत्येक गव्हर्नमेंटाच्या फाटल्यान लागून पाठपुरवठा करून आमी हो रिपोर्ट धाडीत आसतात. धाडले उपरांत गोवा गव्हर्नमेंट खंयचोय गव्हर्नमेंट आसूं हांव कोणाचेरच गव्हर्नमेंटांनी खंय सपोर्ट केला ना अशें म्हणना. पूण तुमकां म्हाका दिसता ताची म्हायती ना सारकी. आरजीआय म्हणटा तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तो प्रत्येक फावटी 3 फावटी जे एक्सपर्ट लोक हांगाचे 3 कमिटीनी रिपोर्ट धाडलो ते आमी काम एफर्ट्स घेयनासतना धाडलो ना. खुबशे एफर्ट घेतले म्हणटा 3 फावटी रिपोर्ट गेलो. 3 फावटी रिपोर्ट रिजेक्ट जालो. आनी तुमचे म्हायती खातीर सांगता जेन्ना गाकू वेद म्हूण केल्लें गाकू वेदाची जे खुबशे आंदोलनां जाली आनी 2003 जेन्ना तुमचें सरकार आसलें तेन्ना डेलिगेशन जेन्ना घेवन गेले तेन्ना 4 तिगूच जाणां घेवन येयले. एक उरलो आनी एक उरलो म्हणून आमकां त्रास जाता. त्या टायमार 3 जर जाल्ले 4 जाल्ले बरोबर जाल्यार त्रास जायनासलो. हें तुमी मातशें जाणून घेवपाक जाय. 2003 आउट ऑफ 4 3 इन्क्लूड जाले. गाकू वेद
गाकू वेळ जालो ध काडून कुशीन दवरलो आनी त्या टायमार सरकाराचे डेलिगेशन गेल्ले आनी त्या डेलिगेशनान तीनच इन्क्लूड जाल्यो एक उरली फाटल्यान केंद्र सरकारान धचो मा केलो धचो मा केलो मा दाखोवीत पळय आसा न्ही ते ध उरले 2003 तीन मिनिस्टर माननीय मंत्री ऐकून घे ती फकाणां करपाक न्ही तूं मातशें जाणून घे एक उरलो पूण आयकाय तुमी 31/12/2003 केंद्रीय मंत्र्या मेळ्ळे आसात तुमी 1/3/2005 सरकार मेळ्ळा हय सरकार केंद्रीय मंत्र्या मेळ्ळे आसा तुमी माननीय चिदंबरम हाका 18 जानेवारी 2011 मेळ्ळे आसा आता केंद्रान जे सरकार आशिल्ले ते तुमचेच सरकार आशिल्ले आनी अशे वेळार हो जो हांवें तुमकां एक म्हत्वाचो पॉयंट सांगलेलो पळय की धारवाड युनिव्हर्सिटी जी आसा हे युनिव्हर्सिटीन खंय तरी हो जो तुमच्या आपसान लग्न जातात महाराष्ट्र गोवा जाता काय ना हो एक अत्यंत महत्वाचो प्रश्न जो आसा हो तातूंत तेजो अंतर्भाव जाल्ले कडेन ना आनी म्हणून तुमगे रिजेक्शन जे आसा 5 पॉयंट ते वाचून दाखोव 3 नंबरचो पॉयंट वाच एक मिनिट फुडें कितें करतले काय म्हणटा ते म्हाका खबर आसा रिपोर्ट हांव वाचून दाखयता ना असा खबर आसा आमकां पूण हेजे फुडें कितें करतले हेजे फुडें करता हाजें लक्ष खंय आशिल्लें 5 वर्सां The socio-cultural characteristic as discussed in the report do not indicate any major difference from the cultural traits of the neighboring non-tribal communities. And second, the details on social structure do not affirm that Gauli have a strong kinship-based organization, a significant cultural traits prevalent among the ट्रायब्स हे पळय आसा न्ही अत्यंत म्हत्वाचे आसा आनी ते प्रमाणे ते रिपोर्ट जर सारको केल्लो जाता आशिल्लें आज तूं कितें पळय अपेक्षीत करता ते पूर्ण जाता आशिल्लें स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर एक मिनिट द अर्लियर गव्हर्नमेंट हॅज एग्रीड ऑन इट स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर विजय बाब असो स्पीकर सर हांव माननीय मंत्री एकच म्हणटा की कॉलेज काडला तो म्हाकाय खबर आसा आनी तिनूय फावटी काडला ते ऑलमोस्ट अशेंच काडलात तेमी म्हण हांव कितें म्हणटा तेमी कॉलेज काडले उपरांत जेन्ना पयली 3 फावटी रिपोर्ट धाडले ते गोंयचे नंदकुमार कामत बेनिता गोम्स अशे गोंयचे एक्सपर्ट लोक राजेंद्र केरकर अशे एक्सपर्ट घेवन कमिटी काडली तुमी टायमार ताचे पयली आनी एक एडवोकेट गजेंद्रराव उजगांवकर तेंचे मार्फत एक कमिटी काडली हे दोन्ही गोंयचे लोकांनी रिपोर्ट तयार करून तो रिजेक्ट जालो म्हणजे कॉलेज काढली म्हणून आता कोण तरी सांगले आमकां की एन्थ्रोपॉलॉजी ताका टच जायी म्हणून धारवाड युनिव्हर्सिटीक अपॉइंट केली गोवा गव्हर्मेंटान थंयसान रिपोर्ट तयार करून घेतलो तोय रिपोर्ट आता रिजेक्ट जालो कॉलेज काढला म्हणजे आता फुडें कितें तो कॉलेज काढ ताची रिप्लाय परत दिवं जाय परत त्या प्रोफेसरांक धाडून जे तेमी रिपोर्ट तयार केल्लो त्या रिपोर्टाचेर जेन्ना कॉलेज काडले आसात तेंचे कसं रिप्लाय गोवा गव्हर्मेंटान धाडून घेवन परत धाडपाची गरज आसा तुमी कितें म्हटलां की हांगा पळय whether the government has any proposal to send a delegation to Delhi to get clearance अशें तुमी फुडें म्हटलां म्हणजे आता मुखार उपाय काडटो जाल्यार तुमी कॉलेज आता परत रिप्लाय दिली उपरांत ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचपाक शकता न्ही म्हणटा पयलीं रिप्लाय दिवपाक जाय आतां मुद्द्यार आयलो आता जर आमकां मुखार वचपाक जाय जाल्यार आमी वचपाक हरकत ना सर पण तरी पण तुम्ही लक्षात घेयात हेजी रिप्लाय कॉलेज जे काढलात न्ही ते पॉयंट 3-5 पॉयंट आहा तांची रिप्लाय पयली गोवा गव्हर्मेंटान धाडपाक जाय करा म्हणटा मागीर ऑल पार्टी डेलिगेशन घेऊन गेलो जाल्यार आनी बरें जातलें कित्याक सभागृहाक सगळेच लोक मान्य करता सुभाष देसाय स्पीकर सर माननीय मंत्र्याक म्हाका हें विचारपाक जाय आशिल्लें की ह्यो ज्यो क्वेरीज 5 आयिल्ले आसात ताका सरकारान कितें तरी उत्तर आतां केल्लें आसा ताचेर परत एक फावटी स्टडी करचो पडटलो वी जस्ट cannot leave this issue